सोडना आयच्या दिसाचे सुबोजो तुका दोन्याले मेळटा संकोसानी सुद्धा तुका हुस्क्या कोतीन सुद्धा तुका खुशालपणान सुद्धा तुका सगळे थोडे सुद्धा तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या फ्रांसिस्को गाब्रियल मार्टिन्स आनी फादर कोसेसांव डिसिल्वा हाचे पासत हांकां देवान सर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमतात आंतोनियो जोआ फेर्नांडीस आनी जॉन फेर्नांडीस. त्याच बरोबर आयज आपले लग्नाचे वरोस सोमरमतात माविन आनी मॅरिका डिसुजा. तर ह्या आमच्या भाव भयणीचे देवान आपली उपूट बेसांवां आनी देणी घालूं म्हूण आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां मागण्या विशीं शिकोवन दिता. देवाताय तीर संबंदान रावन जेजू ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक पावलो आनी ह्याच आपल्या मागण्याचो फळ कसो लोकांक देवाचो अणभव ताणें दिलो. जायते फावटी आमी मागण्याक फावो तो वेळ घडयेक दिवंक ना वो घडयेक आमी फावो ते परी मागणे करूंक ना. असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरून देवाची काकलुतीक उलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक आमी सांगुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पालून कोलस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेयात.
म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेतात. तुमची पावलां ताचे भितर खोल खोल रिगता. ताचे तुमचे जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां ते प्रमाणे तुमच्या भावाताक ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसून कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत करूंक ना. जावं चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाच्या प्रमाणे आनी संवसाराच्या मूल तत्वान प्रमाणे जायात. पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय, ताच्या मनशाबान देवाची सगळी बर्ती आसात आनी ही ताच्या बोत्यान तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांची आनी अधिकारांची तो मस्कोत. ताचे सवे तुमची सनोत जाल्या. ही सनोत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची पुरी हिरवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही: तुमकां पवित्र स्नान मेल्लें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी त्याच बरोबर ताच्या सवे तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केला त्या देवाची पोदयेचेर तुमी भिरांत दवरली. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलो कुडी पासत तुमी मेल्ल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताच्या बरोबर पुनर्जिवंत केल्यांत आनी सगळीं आमची पातकां बक्षिल्यांत. सुमती प्रमाणे आमचेर आद आसले ते रिणाचे लेखी परीत ताणें काडून उडयली आनी खुर्सार की लावन ताणें नाच केली. आनी अशे पोदयांक आनी अधिकारांक ताणें हिरोली आनी आमची जायत्याची परिवंत व्हरून संवसारा मुखार ताणें दाखयली. देवाचें उतर हे: देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावंक द्या. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. पुतून म्हणुया: सर्वेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायतां. सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तामोनासतना तुजी नाचावणी सुकटी कोत्ता. जबाब: समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो कणवालो आनी माये मोगाचो. चाचो राग सोत करून सोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब: समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. तुवें रोचलाय ते सगळे तुका दिनवासता सर्वेस्पराक. तुजी भोक्त तुज्या वंदन करून तुजे राजवटी मोहिमा गाजयता आनी तुजी पदवी परगट करून. जबाब: समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo. सोमी म्हणटा: हांव तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचात आनी फळां दिवची, तोगात तसलीं फळां. Sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo, sorvesporak zoizo. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाड टोस ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे: शिमाव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोम्यो, माथ्यो, तोमास, आल्फियाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो शिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास
आनी गातकी उतरतलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताचे शिसाचो व्हड जोमो एकठांय जालो. आनी जुदेया, जेरुसलेम, दर्या देगेच्या तिरा आनी सिदोना तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दोग खंय ल्हान इश्ट आसले आनी हे दोगूय भुरगे एकामेकाच्या गोड संबंदान जियेताले. पूण वाडटा तेन्ना खंय तांच्यो दोनूय फॅमिली मायग्रेट जाल्यो, दुसऱ्या देशांत पावल्यो. आनी सुमार खंय 25 वर्सांनी हे दोगूय इश्ट पोत्तून एकठांय जाले. तांणी आपलो रियुनियन केलो. आनी खंय इतले वर्साचो वेळ सारूंक, इतली वर्साची इश्टागत सोमोरंबूंक ताणें खंय एक हॉटेलान रूम बूक केलो. आनी एक पुराय वगत ते खंय एकामेकांताय उलयताले, भासाभास केली, आपल्या जिविताचो अणभव ताणें एकामेकाक सांगलो. आनी हें करता म्हणसर भरपूर वेळ जालो, रात जाली. आनी तेन्ना खंय एका इश्टान म्हणलें आतां आमी न्हिदूंक वचूंक गरज. आनी तेन्ना खंय तो मागणें करूंक ताणें सुरवात केली. आनी कांय वेळ आपलो खासगी वेळ देवा सांगाता सारल्या उपरांत ताणें आपलें मागणें खंय सोंपयलें. आनी आपलें मागणें सोंपयता आसतनाच खंय त्या दुसऱ्या इश्टान ताका म्हणलें डिट्टो. डिट्टो म्हळ्यार तुवें केलां तेंच, वो तुवें कितें सांगलां तेंच म्हजें. आनी तेन्ना खंय हे इश्टान ताका विचारलें, हांवें म्हज्या जिवितांत जायते भाशेची मागणी आयकल्यात, पूण हे डिट्टो म्हणटा ते मागणें हांवें केन्नाच आयकूंक ना. आनी तेन्ना खंय हो इश्ट ताका सांगूंक लागलो, तूं जाणाय हांव वर्साक एकूचदां मागणें करतां. न्यू इयराक हांव म्हजें मागणें करतां, देवाक जाय तें हांव न्यू इयराक सांगतां. आनी उरलेले दीस हांव फकत डिट्टो म्हणटा, कित्याक म्हजें मागणें तेंच. देवाक कितें जाय तें हांव फकत एकूचदां सांगतां. आनी म्हाका जाय तें देव जाणा. आनी ह्याच खातीर हांव आनीक म्हजो वेळ विबाड करिना दर दिसाक मागणें करूं. हांव इतलेंच म्हणटा डिट्टो. प्रितीच्या भाव भयणो, आयज जेजू मागण्या विशीं आमकां शिकयता. जेजू देवाचो पूत जावन मागण्यान वेळ जाता. एक मणी एका दोंगराचेर वचून रातभर मागणें करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू 3 सुवाताचेर मेळटा. पयले सुवातेर जेजू खासगी मागणें करता थंयसर. फुडें जेजू आपल्या शिसांताय, आपोस्लांताय, आनी मागीर जेजू लोकां सांगती. भाव भयणो, आमचें मागणें असलेच 3 सुवाताचेर जावंक गरज. जेजू तिनूय मागण्यांत खासगी मागण्यांतल्यान जें कितें अणभवतालो तें हो तिनूय सुवाताचेर तो जियेतालो. जें कितें आपूण देवा लागीं मागतालो तें आपल्या शिसां बरोबर जियेतालो आनी तेंच लोकां सांगाती जियेतालो. आमी 3 सुवाताचेर मागण्यांत वेळ सारूंक गरज. पयले सुवातेर खासगी मागणें म्हज्या जिवितांत, जेन्ना हांव आनी देव एकामेकांताय उलयतात, भासाभास करतात. दुसरें, म्हज्या मागण्याचो फळ म्हज्या कुटुंबांत, जंय हांव चडसो म्हजो वगत जियेता. आनी तिसरो, म्हज्या मागण्याचो फळ म्हज्या समुदायान, म्हज्या वावराच्या जाग्यार, म्हज्या समाजांत. भाव भयणो, जेजूचें वागप तिनूय सुवाताचेर एकूच भाशेन जालें. कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा रूप आंजाचें, कर्तूब देंवचाराचें. जायते फावटी आमी खासगी मागणें करता तेन्ना, वो मागण्यान वेळ सारता तेन्ना जायते फावटी आमचें रूप आंजाचें घडीक जाता. पूण जेन्ना आमी आमचें मागणें सोंपोवन आमच्या कुटुंबांत जियेता, ह्या समाजांत जियेता तेन्ना जायते फावटी घडी भाव भयणो आमचें कर्तूब देंवचाराचें जाता. तर आयच्या दिसाक आमी ह्या मागण्या विशीं नियाळ करता आसतना कितें आमी संदेश घेवया.
पयले सुवातेर मागणे भाव भयणो जें कितें हांव देवाताय अणभवतां तें आमच्या कुटुंबान आनी म्हज्या समाजान हांव व्हरतां. आनी दुसरे सुवातेर जें कितें हांव म्हज्या कुटुंबान अणभवतां म्हज्या समाजान अणभवतां तें हांव मागण्यांत देवाक उबारतां. तर ती एक सायकल कशी म्हाका जाता. दुसरे सुवातेर आमी जायतो लोक म्हणटा हांव दिसूयभर मागणें करतां, पूण हें मागणें आमचें जाता जेन्ना हांव वावर करतां तेन्ना वो हांव चलतां तेन्ना हांव भोंवता तेन्ना हें मागणें जाता. पूण ते मागण्याक जायते पावटी घडयेक भाव भयणो थीरपण आसना. ताका आमी म्हणटा कॉन्सन्ट्रेटेड प्रेयर. जेजूय मागणें करतालो, जेजूय आख्खो दिसभर मागणें करतालो, पूण तो खेरीत एक वेळ धरतालो जेन्ना म्हाका आनी दुसऱ्या वस्तूची धास्ती ना, दुसऱ्या वस्तूचें हांव चिंतना, फकत हांव म्हजो वेळ हांव देवा सांगाता सारता. तर हें भाव भयणो कॉन्सन्ट्रेटेड प्रेयर आमी ताका म्हणटा. सगळें म्हजें ध्यान मन हांव म्हज्या देवाक दितां. तिसरे सुवातेर द हार्ट ऑफ प्रेयर इज नॉट टू सीक थिंग्स फ्रॉम गॉड बट टू सीक गॉड. म्हणल्यार म्हज्या मागण्याचो हेतू जावंक जाय देवा कडल्यान खंयची वस्त घेवंक न्हय, पूण फकत देवाकूच घेवंक. आनी जेन्ना आमी देवाक घेता तेन्ना आमकां दुसऱ्या वस्तूची गरज पडिना, कित्याक वी हॅव एवरीथींग वेन वी हॅव क्रायस्ट. तर मागणें करता तेन्ना देवाक घेवंक जिवितान प्रयत्न करुया. आनी निमाणे सुवातेर एकलो म्हणटालो, वेन यू गो टू स्लीप put your slippers right under your bed so that when you get up in the morning you are on your knees searching your slippers, and when you're down there start your day with a prayer. जेन्ना तूं न्हिदूंक वेता तेन्ना तुजी जोतीं जी आसा ती तुज्या बेडाच्या पोंदा घाल, कित्याक जेन्ना तूं सकाळीं उठ्ठलो तेन्ना दिमी घालून तूं तुजी जोतीं सोदतलो, आनी तुजी जोती सोदता तेन्ना तुजो दीस मागण्यान सुरवात कर. भाव भयणीनो, आयज आमकां मागण्याची अदीक आनी अदीक गरज. आयज घडयेक आमी उठ्ठा तेन्ना आमचो पयलो हात घडयेक आमच्या मोबायलाक वेता, वो पयलो हात आनी खंयचोर दुसरे वस्तू करूंक वेता. तर आमी उठ्ठा तेन्ना न्हिदता तेन्ना मागण्यांत आमी वेळ सारुया. लेट प्रेयर बी योर की फॉर द डे एंड द लॉक फॉर योर नायट. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून देवाताय आपलो संबोध मागण्यांतल्यान थीर केलो आनी होच संबोध तो आपल्या जिवितांत जियेलो. तर हीच कृपा आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. पेटोवणीचे वेळार गायोन गावया मातयेचे भांगार करूंक. C24 पेज 38. C24 पेज 38. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोदवेदा देवाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बाबा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची सूर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. ही आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय वशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडले ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उदका दिवन बावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जन्मपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक फिलिप नेरे आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमन्याच्या वेळार गायोन गावया एक तुजी आज्ञा आमकां D9 पेज 15 D9 पेज 15 आज्ञा आमकां तुवें आमचो
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जीव या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणात तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवी दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचें ओमळीत मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पाव. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शॉर्टाक गायोन गावया भू मोगाल माय T12 पेज 207. T12 पेज 207. आमची दाय दुराव गोरजा हाकाका सदा सुदाव तो मोगाळ माय. आमची दाय दुराव गोरजा हाकाका सदा सुदाव. माई काकुतीचे माई मोगाची माई सोशी गुणानी बोललेले. माई काकुतीचे माई मोगाची माई सोशी